कुट्टायच्या कायसुवा गावात बेकायदेशीर पद्धतीन दोंगर कातरपाचे काम चालू आसा। थळाव्या लोकांनी दोंगर कातरपाक खर विरोध केल्लो, तशेंच पंचायतीक कागाळी केल्ली। सरपंचांनी ही खबर आमदाराच्या कानार घाल्ली। उपरांत आमदार आतोन वाझान सरपंच आणि नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा पळोवणी केली। तुम्ही पळयला आसतले पळय हांगासर सगळें हिल काटिंग करून रोड केल्लो आसा आनीक आतां आमी इन्स्पेक्शन केलां। आतां वयर आमी थिंगा वचून पळयलां आनी थंय पळयलां ती भरपूर प्लॉट केलेले आसा। आनी जेन्ना आमचे सरपंचान पोर्ताले सरपंच तांणी तेका हेणें नोंदणी काडली अशें अशें हिल काटिंग चालू आसा म्हूण। तेन्ना म्हाकाय लोकांनी थोड्यांनी इन्फॉर्मेशन दिलें। ताका ताबडतोब म्हाका हेणें लेटर केलें, कोणें कॉपी धाडली सरपंचान। आनी तेजे उपरांत हांवें फटाफट सेम डेयाक ताका हांवें सगळे आमचे डेप्युटी कलेक्टर जावं टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग, वेर्ना पुलीस स्टेशन हाका सगळ्यांक हांवें कॉपी केली। आनीक जेन्ना हांवें थोडें फायंड आवट करपाचें केलें आनी तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की हांगासर 78 प्लॉट येवपाचे आसा आनी ऑलरेडी ते प्लॉट केल्ले आहा। आतां थिंगा वचून पळयलें आनी हे 78 ऑलरेडी तेजें म्युटेशन बी जाल्लें आहा। 78 तेणी प्लॉट केल्ले आहा। तूं म्हाका एकूच आतां भंय पडला असो की आमचो धाकटोसो गांव कुणसुआ एक 700-800 लोक हांगासर आसा आनी हे 78 हांवें बेश्टें कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार म्हाका अशें मेवता की सपोज 300 स्क्वेअर मिटरान तो 78 हें येयली फ्लॅट येयली घरां येयली जाल्यार तूं म्हाका सांग एक फ्लॅटा एक 300 स्क्वेअर मिटरा ग्रावंड फ्लोर 4 फ्लॅट आसा। 4 इंटू 3 कर 12 फॅमिली थिंगा रावपाक शकता, 12 फ्लॅट येवपाक शकता। 12 फ्लॅटां इंटू 78 केल्यार 936 सुमार फ्लॅट जाता। तूं म्हाका सांग इतलो लोक येवन हांगासर रावतले आनीक आमचे हे सगळो स्लोपी हो स्लोप आसा। आमचे गांवचे लोक आमचो बारीक आमचो लोक आसा हेका सगळो इफेक्ट जाता। एक्चुअली कितें जालें एक 10 दीस पयलीं न्हू आमचे नदरी येयलें की हिंग कितें तरी हिल कटिंग चलता म्हणून। सो हांवें इमिजिएटली लोकल्सांकूय बीन अवेर केलें आनी पॅरिशनर्सांकूय there is a parish church here, so फादराकूय बीन अलर्ट केलें। चोवपाक गेल्यार वेरी नेक्स्ट डे आख्खी हिल कटिंग करून रस्त्यार तेंकूयलें, विच इज वेरी डेंजरस बिकॉज दिस इज एन एक्सिडेंट प्रोन झोन। आनी आमी इमिजिएटली MLAक लेटर केली आनी MLAन आमकां सगळे ऑथॉरिटीज वी गॉट फूल सपोर्ट फ्रॉम MLA बिकॉज ते आमगे लेटर तेगे ऑफिसान पावत तेच दिसा तेणें आमकां रिप्लाय केली आनी तेणें सगळे ऑथॉरिटीजांकूय धाडली आनी ही मेड मोर स्टडी ऑन दॅट। आनी आमचे नदरी हाडलें की थिंगा मुखार उंच प्लॉट्सूय केलो आहाय आनी इट वील बी वेरी द आफ्टर इफेक्ट वील बी वेरी बॅड ऑन द लोकल्स हू आर रिजायडींग डावन। सो इमिजिएटली हांवें फादराकूय बीन अवेर केलें, फादरानूय बीन बरो सपोर्ट दिलो आनी आयज सगळो लोक हांगा एकठांय जालो एंड वी हॅड कॉल्ड द ऑथॉरिटीज लायक TCP, डेप्युटी कलेक्टर, आयज आमचे बाराबर MLA आहा, आख्खो लोक आहा। और रस्तो जर तर जालो जाल्यार इट वील बी रियली वेरी रिस्की नॉट ओन्ली फॉर द लोकल बट पीपल हू आर कम्युटिंग फ्रॉम दीस सायड।